लोकगीता लोकनाच हे गोयच्या कला क्षेत्रातले मुखेल आणि महत्त्वाचे भाग जावन आसात। धालो लेगीत गोयच्या लोकवेदाचो एक मुखेल वांटो। धालो गोयचे वेगळेपण संस्कृती दायज तिगोवन दवरता। पावस आयलो काय वेद लागता ते धालांचे। गांव वाठारांतलो मांड धालां खातीर सजता। पावस म्हयन्यांतल्या ह्या शीतळ थंड वातावरणात गांवागांवांतल्या थळाव्या मांडांचेर धालांच्यो जागपी राती गोयच्या लोकजिणेची एक वेगळीच वळख करून दिता। नमस्कार, भांगरभूंयच्या गोयची लोकसंस्कृताय ह्या कार्यावळीत सगळ्यांक येवकार। गोयच्या साबार लोकनाचांतलो एक म्हत्वाचो नाच म्हळ्यार धालो। पयलीं सावन धालो खेळपाची परंपरा आसा। गांवगिऱ्या वाठारांनी ती चड पळोवपाक मेळटा। धालो पावस म्हयन्यांत खेळटा। पुनवेक धालांक उबी रावतात। वेगवेगळ्या गांवांनी आपापले परंपरे प्रमाण धालो खेळटात। 5, 7, 9 अश्यो धालांच्यो राती। धालो खेळपाची खाशेली सुवात आसता। ते सुवातेक मांड म्हणटात। धालाच्या मांडांचेर मेडी आनी चुट्टांचो माटो घालतात। ताका बरो सजयतात। खळे शेण सारोवन नितळ करतात। तरेकवार फळां फुलांनी रांगोळी घालून मांड सजयतात आनी धालाचे निमाणे दिसा त्या फळां फुलांची पावणी करतात। कांय कडेन तुळशी वृंदावना मुखार, कांय कडेन देवळाच्या वाठारांत वा कांय गांवांनी शेणान सारयल्ल्या खळ्यात धालो खेळटात। धालांक सुरवात करतात ताका मांडार उबी रावतात वा धालांक उबी रावतात अशेंय म्हणटात। धालांच्या पयल्या दिसा गांवांतले गांवकार वा कांय कडेन गांवचो पुर्वज विधीक सुरवात करता। सगळ्यो विधी करतात आनी सगळ्यांचे वतीन देवाक गाराणें घालतात। उपरांत सगळीं पांयां पडटात। एकमेकांक हळद कुकूम लायतात आनी मागीर धालो खेळपाक सुरवात जाता। बायलां एकामेकांक तोंड करून 2 वळींनी उबी रावतात। वळींत उबी राविल्लीं बायलां एकामेकांच्या कमरा भोंवतणी हात घालतात। उपरांत धालांचें गीत म्हणत पयली एक ओळ कमर बागयता आनी मुखार पावलां घालीत फुडें वता आनी परत फाटीं येता। तेच तरेन तांचे मुखार उबी आशिल्ली दुसरी ओळ फुडली ओळ म्हणत मुखार पावलां घालीत फुडें वता आनी तशीच परत फाटीं येता। अशे तरेन धालाची साबार गितां म्हणत धालो खेळटात। धालाची सुरवात श्री धालो गे आमी धालांनी खेळोया गे आमी धालांनी खेळोया ह्या गितान करतात। दोळे भरून पळोवची आनी सासणा मेरेन याद उरची अशी तरेकवार रुपां सादर करतात। धालाची निमाणी रात चड म्हत्वाची। ते रातीक जागरण करप गरजेचें आसता। बायलो तरेकवार फुगड्यो घालतात। कांय कडेन रथ नाचयतात आनी हेर गितां गायतात। तशेंच धालाचे निमाणे राती पिंगळी रंगतात। ह्या वेळार एक बायल दादल्याच्या भेसात तयार जाता आनी धालाच्या मांडार तशेंच गांवांतल्या घराघरांनी नाचत भोंवता। तशेंच रेमको, न्हवरो व्हंकल, सावत मारप, रंबा अशे साबार प्रकार सादर करतात। जशी जशी सकाळ जाता तशे फांतोडेर धालाच्या मांडार शेण सारयतात वा शेणाचो शिताडो घालतात आनी धालाची समाप्ती जाता। पुनवे सावन सुरू जाल्ल्यो धालाच्यो राती मकर संक्रांती पयलीं सोंपयतात। अश्योच वेगवेगळ्यो व्हिडिओ पळोवपाक भांगरभूंयचो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आनी व्हॉट्सॲप चॅनल फॉलो करात आनी पळयत रावात भांगरभूंय।